थळाव्या हायस्कुला खातीर राखीव दवरिल्ले जमनीचेर फकत खेळा मैदान जावपाक जाय आनी कसलेच बांदकाम नाका। साखळी कारापूरच्या थळाव्यांनी पंचायतीक विनवणी केल्या। पंचायतीन ह्या खेळा मळाची पळोवणी करची अशेंय ताणें मागला। ह्या हायस्कुलात खेळा मैदानाची तरतूद नाशिल्ल्यान भुरग्यांक खेळपाक आडखळी येतात। थळाव्यांची कागाळ पंचायतीन सांगला ते प्रमाण खेळा मैदान बांदूंक ना जाल्यार आंदोलन करतले। थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या। थळावे सांगतात ह्या जाग्याक कंपाऊंड ना, खेळा मळा खातीर ही सुवात ताब्यातूय घेवंक ना। खरें तर पंचायत लेगीत ह्या मैदानाच्या बाबतीत गंभीर ना। भुरग्यांक खेळपा खातीर बरी सुवात आसची अशें पंचायतीकूय दिसना। पूण भुरग्यांक हे सुवातेर खेळामळ मेळोन दिले ना जाल्यार आंदोलन करपाची तयारी थळाव्यांनी दाखयल्या। मी डेप्युटी कलेक्टर, PDO आणि मामलेदाराक ॲप्लिकेशन दिला। जे डिसिजन ग्रामसभेन जाल्ले जो ग्राउंडाक लागून जागा घेतल्या तेजेर ग्राउंडूच जावचो आणि काय जावचें न्हू। MRF शेड नाका, दुसरें कितेंच नाका। जो ग्राउंड जावपा लागून जागा घेतल्या तेतून ग्राउंड जावचो आणि आमकां तो ग्राउंड बेगींतल्या बेगीन अवेलेबल करून दिवचो म्हणून आमी एप्लिकेशनां दिलें। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।